गेल्या वर्सा जे नॅशनल हायवे 66 रोड न्यू बांदपाक आयिल्ले ते खंय तरी कोलॅप्स जाल्ले आणि ह्या वर्सा काही ॲक्टिविस्ट आणि आम्ही सुद्धा हांगा येऊन रिपोर्ट केले की जो पाऊस लागला कंटिन्यू पाऊस लागल्या त्या पावसान काही जाग्यार माती जी आसा खाला देविल्ली आसा क्रॅक पडलेले आसा म्हणून पोरूच्या पावसान मालप्या पेडणेच्या नॅशनल हायवे 66चेर पालसण कोसळिल्ली ती परत कोसळटली म्हूण भिरांत वदोमत 2 ते 3 कडेन कंप्लीट भेगा पडलेले आसा एकदम जॉयंटान आणि हे बरें साधारण 3 ते 4 इंचाचो डिफरन्स आसा आणि ह्याच्या वरसून इतलें सिद्ध जाता की येणाऱ्या ह्या पावसात ही भिंत कोसळटली म्हणजे कोसळटलीच. पूण अंदू ती कोसळची न्हय म्हूण फावते उपाय घेतल्यात अशें पेडणेच्या आमदारान सांगलां. याची गरज ना कित्याक आनी ते पळय हांगासर तेजे लोकांनी न्यूज करता बेश्टेच नाकाले मिस करता हे हांगासर खंयचे न्हू कित्याक जी पळय हांगासर कामां तितले सगळ्यांचे आयज गव्हर्मेंट आयज आमचो तशेंच आमचे ऑफिसरां त्या ऑफिसरांचे खूब लक्ष आसा हांगासर आनी ऑफिसर बरें काम करतात. जे पेडण्यान आयज कितें जगता इशारात रोडाचें काम आमचें ऑलमोस्ट आयज आमी खुबशे ऑटोमिक्स जाल्ले आहा दिसता. समज नाराज आहा जाल्यार सेकेंड आमचो ऑप्शनूय आहा रोड जाय जाल्यार ती सायडीन ऑलरेडी ऑटोमिक्स केल्लो आसा. सपोज गरज पडली जाल्यार हो बंद करून आनी थंय रोड स्टार्ट करपाचें डायवर्शन करपाचें. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमनी.